प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 28वी चीट 16 ते 20 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजून सांगलेल्या दोंगरार इकराशीस गलिल्याक गेले. ताका पळयना फुडें तांणी ताका बोजलो. तोरितांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. म्हणटच वसात आनी सगल्या राष्ट्रांक बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवीन तांकां बातिज्म दिवन आनी हांवें तुमकां दिल्यात तितल्योय आज्ञा पाळूंक तांकां शिकोवन म्हजें शीस करात. आनी जाणो जायात सदांच सदां पळय हो संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी परब कोत्ता पवित्र ट्रिनिटीची, बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याची. आनी भाव भयणींनो, आयचें जें शिवर्तमान आमी वाचता हें शिवर्तमान जावन आसा जेजूची निमणी उतरां आपूण स्वर्गार वेच्या पयलीं. तो कितें म्हणटा, तो आपल्या शिसांक एका जाग्यार आपयता आनी थंयचो तो आतां स्वर्गार वचपाचो आहा. तो सांगता सगल्या आपल्या शिसांक, म्हणटा स्वर्गार आनी संवसार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगलो अधिकार दिला. हो अधिकार जेजू आपल्या शिसांक सांगता. आनी भाव भयणींनो, बरी खबर म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेन्ना जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, जेन्ना आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता, तेन्ना जेजू आमकां हो अधिकार दिता. भाव भयणींनो, आयकात बरे भाशेन. ही बरी खबर म्हणल्यार शिवर्तमान जावन आसा बरी खबर. जेजू आयज आमकां सांगता तो स्वर्गार आनी संवसारार देवान ताका सगलो अधिकार दिला. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमी देवाची भुरगीं जाता. कित्याक आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला म्हणून. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता, जेजू जावन आसा देवाचो पूत, आमी जाता देवाची भुरगीं, आमी जाता देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुयो. आनी देखून भाव भयणींनो, जो अधिकार जेजू आयज सांगता आमकां स्वर्गार आनी संवसारार अधिकार हा, तो आयज आमकां जी भावार्थी म्हणटा आमी, आमकां तो अधिकार जेजू दिता. आनी देखून आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता आमचे कडेन अधिकार हा. हो अधिकार कोणाचेर हा? लोकांचेर, मनशांचेर? ना, हो अधिकार आमकां मनशांचेर दिवंक ना जेजून. ताणें आमकां हो अधिकार देंवचाराचेर दिला, सैतानाचेर दिला. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना सैतान आमचेर आड येता, जेजून ताका सैतानाक जोयत वेला सैताना वयर खुर्सार मरोन आमचे पासत. आनी देखून आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जे जोयत जेजून हाडला आमकां, जे जोयत जेजून देंवचाराचेर हाडलेलें खुर्सार मरोन आमचे पासत, तें जोयत आमकां फावो जाता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी आमचो अधिकार जेजूच्या नांवान आपणायता. देखून आमकां ह्या दिसांनी जें कोरोना वायरस चलता, हें जें दुयेंस चलता, हें जें लोक मरता, हें जे आमकां कसले त्रास येतात, हे त्रास देवा कडसून येतात? ना, देव आमकां हे त्रास दिना. कोरोना वायरस देवा कडसून येवंक ना. पूण हे त्रास आनी हे जे वायरस आनी जे मरण येता आनी हे सगळें जे वायट कोन्यो ज्यो जातात ह्या संवसारांत, हें जाता जें देंवचार हाडटा आमचे आड येता. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना आमी सजमता आमचो अधिकार आमचे कडेन हा जेजूच्या नांवान, तेन्ना आमी ह्या देंवचाराचेर आमी जोयत वता जेजूच्या नांवान, ताच्या उतरा वरवीं. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाल कोत्ता, ही परब जेन्ना कोत्ता आमी बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची, जेजू आमकां जुवांचे 14 चिटीन 23 वडीन कितें म्हणटा? तो म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हजें उतर पाळटात, तुमी म्हजें उतर आयकतात, तेन्ना म्हजो स्वर्गीचो बाप, हांव आनी पवित्र आत्मा तुमचे भितर येतलो आनी तुमचे भितर जियेतलो. भाव भयणींनो, हो देव पवित्र ट्रिनिटी म्हणटा आमी ताका, बाप,
पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा केन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा. जुवांची 14:23 जेजू म्हणटा तुमी म्हजें उतर आयकात, म्हजें उतर पाळात. जे बिश्ट्यान कानान एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें कसलोच फायदो ना. आमचो अधिकार आसचो ना. देव सर आमचे तायणेक हाडटलो, आमकां 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 निसोडटनान घालतलो. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ताचेर नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, तेन्ना कितें घडटा भाव भयणीनो. बाप पवित्र आत्मो, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता कसलेंच वायटपण आमच्या जिवितान येतलें. आमी ह्या संवसारान सर भोगूंक पावतले. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना ह्या संवसारांत वचपाचो वेळ येतलो आमी सर्गींचें राज आमच्या बापा कडेन जेजू बरोबर आनी पवित्र आत्म्या बरोबर आमी जियोवपाक आमी आमकां जातलें तें आमकां निर्मितलें. देवान आमकां निर्मिलां हें आमचें आमी स्वर्गार हें सूख भोगूंक. पूण केन्ना घडटलें हें जेन्ना आमी खरेंच ह्या देवाच्या उतराचेर आमी आमचो नियाळ करून हें देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटकूच. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे नियाळ कोत्ता, ही परब कोत्ता, बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची होली ट्रिनिटी म्हणटा हांव ती, आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया की खरेंच जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी नियाळ कोत्ता, देव आमचे भितर सदांच आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, बाप पवित्र आत्मा आनी पूत आमचे भितर आसा. आनी हें जोयतीवंत जिवीत आमी जिवंक आयज आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आयज आमच्या बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.